5 वर्सां आदी मोपा विमानतळा खातीर नोटीस दिनासतना घर मोडले ताचो मोबदलो अजून सरकारान दिवना। त्या उपरांत फाटली सेगीत 3 वर्सां जाली काजीक उजो घालून त्यो लासून उडोवपाक लागले। ह्या सगळ्याक लागून मोपाच्या सुरेश तळकटकराचेर वायट परिस्थिती उप्रासल्या। जीव दिवची पाळी येतली असो प्रसंग इल्लो कोण म्हाका पावना आयज पर्यंत। पुलिस आयकना, मामलेदार आयकना, डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना ती। सध्या मी कामाक वयता, कामाक ते हे केशीनी पैसे सोपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला। हांवें ती 2 घरां मोडलेली तितूंत तूं आसलेलो। ती एअरपोर्टा खातीर मोडलेलो। तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना ना, हायकोर्टान 3.5 लाख काढले, ते घेवंक ना। 3.5 लाख 3.5 लाख फक्त? घर 150 स्क्वेअर मीटर असले। त्या रातचे येवन मेजल्यांनी तेंच्यांनी ऑफिसरांनी नोटीस मीस काय दिवंक ना। मागीर RTI घालून जेव्हा नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मीटर घर असलात नाही मेजली। आता 2017 पासून जशें ताणें सांगलां की 17 नोव्हेंबराक 2017 जवळ आता 5-6 वर्सां जालीं ताच्या रातयांक विदावट नोटीस दाखयनासतना फौज फाटां घेवन तेन्ना पर्रीकार आशिल्लो सरकार, तेन्ना रातची 7 वरांची ताची घर मोडली दोगांयची, तळगटकराची आनी साळगांवकाराची। ताजे नंतर संघर्श आमी सातत्यान जवळ आता 5 वर्सां जाले ताका न्याय मेळचो म्हूण आमी ताजे फाटल्यान आसात। आमी गव्हर्नराक वचून मेळ्ळे, आमी आमचो श्रीपाद भाऊक वचून मेळ्ळे, आमी कलेक्टरांक ताजें कितें आहा ती कंप्लेनी आहा त्यो घातल्यो। त्या खातीर आमी फोवरलेले आसा। आनी आतां अशें पळोवंक गेलें कितें एक काजीचें उत्पन्न म्हणजे कितें, एक फॅमिली पोसताली आनी ते फॅमिलीक आयज तो 3 वर्सां जालीं कोण तरी उजो घालता। तेणी FIR केली, प्रोफेशनल केली, आनी खंय केली, तिचेर एक्शन कित्याक घेयना? बरें तिचे घरां मोडली एअरपोर्टा खातीर आनी तरी ताका पयशे मेळना, तेणी करपाचें कितें? म्हाका दिसता तेणी तरी सगळे फॅमिली घालून मारपाचें, ताका मुख्यमंत्री दारा वचून मारपाचें। आयज पार्शेकार दिसा मिटिंगाक सांगता मी केलंय। अरे तूं केलंय पूण हांगाल्या मोपाच्या लोकांक तूं पयशे मारले मरे, तांकां तेंचो तूं दिलाय रे मोबदलो, तेंचो तांकां दिवंक जाय आसलो मरे। आयज तुमी आमी मुणकार म्हण आयज आमी झगडटा, कुळाचे हितून झगडटा, आमी प्रत्येक आमची गोंयकारांची एक फॅसिलिटी मागूंक सोदता, तुमी आमकां कित्याक दिनात? आनी तुमी कसलेच गोश्टीक हे जे PP कोण येतात, CC कोण येतात तांकां तुमी जमीन दितात आनी जे खरे आयज गोंयकार आमचे हांगासर जे आज्या पणज्यान जे जमिनी कोसोवन दवरलेल्या ताका 1 रुपया मेळना। हेचें कारण कितें? म्हणजे अशें दिसता हो जो BJP सरकार आसा हो गरीब लोकांक गोंयकार मारून उडोवपाक सोदता आनी मिडल क्लासीक आहा न्हू ताका लोवर क्लासीन हाडून सोडून आनी हाय क्लास ताका वयर दवरूंक सोदता म्हणून हे सगळें जाल्लेलें आसा। तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता, प्रमोद सावंत पळय तूं आयज खंय जावं गृहमंत्री, हे मंत्री, तो मंत्री खूब खाती आसात आनी पुलीस स्टेशन म्हणजे मेन तुजे कडेन आसा, तर तुवें हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाची आनी हेच्या काजींक जो उजो घातला ताका ताबडतोब तेजो मोबदलो मेळपाचो। कित्याक म्हाका तरी सांगता ताका हे अंदूच्या वर्साक ज्यो काजी तवरल्यान ताका फुलां येयल्यान तेजो कमीत कमी ताका 3-4 लाख ताका उत्पन्न आहलें ते एका सेकंदान काबार केल्लेलें आसा। तेन्ना हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन जाता तितले बेगीच्या बेगीन ताका न्याय दी।